पुतळ्यांच्या वादा फाटल्यान राजकारण आसा, जे आदी वाळपय लेगीत घडलां. अशा विशयांनी परत तकली वयर काडची न्हू, देखून सरकारान पुतळ्यांच्या संदर्भात गायडलायन्स घालून दिवच्यो. एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकारान मागलां. एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकार कळंगूटच्या पुतळ्यांच्या वादा संदर्भात मिडिया कडेन उलयलो. तो म्हणटा, पुतळ्यांचो वाद जावपा फाटल्यान राजकारण आसा. हाचे आदीं रातोरात पुतळे उबे केल्यात आनी धार्मीक वातावरण इबाडपाचो यत्न जाला. अशा रातयां पुतळे बसोवपा फाटल्यान फकत राजकारण आसा आनी तातूंतल्यान धार्मीक दोशी घालपाचे यत्न जातात. अशें परतून घडचें न्हय अशें मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिल्ल्याचें सुदीपान सांगलें. पूण आज कलंगुटान नवो विशय घडटा असो ना. हेच्या पयलीं होच विशय वाळपय घडलेलो. हाती कडेन म्हणटा थंय एक स्टॉप आहा आनी थंयसर सायडीक सगळी मुस्लीम एरिया आनी थंय कोणी तरी रातोरात हाडून स्टॅच्यू छत्रपती शिवाजी महाराजाचो त्या वेळाचेर दवरलेलो आनी परत थंयसर जी कम्युनल जे हे आसा हें वातावरण हार्मोनी जी आहा ती बिगडोवपाचो प्रयत्न त्या वेळार केल्लो. पूण तरी आसतना वाळपयचो जो आमदार आहा तेणी थंय स्वता हुशारीन मागीर आपली तकली वापरून खंय तरी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो व्हडलो पुतळो हाडून जे म्युन्सिपालिटीचे गार्डन आहा वाळपय भागात थंयसर तो इन्स्टॉल करून तो धाकटो पुतळो जो मुस्लीम एरियेन हाती कडेन म्हणटा थंय इन्स्टॉल केल्लो तो काडून थंयसर समाजान जी तेड निर्माण करपाचो जो प्रयत्न जाल्लो तो थंयच्या थंय तेणी निभयलो. आनी हेच्याहून कितें आहा, महाराजाचे जे विचार आहा पळय हे आमी खंय तरी भुरग्यांनी आयज आचरणान हाडपाची गरज आहा आनी समाजान वावुरतना ते हाडपाक जाय. आमी ते स्वता आत्मसात करून ते दाखोवपाक जाय विचार. पूण बेश्टे पुतळे इन्स्टॉल करून हांगासर कांय जायना. वरसून खंय तरी तेड निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता. हेचेर उपाय म्हणून आयज पर्यंत सरकारा कडेन एक पॉलिसी डिसिजन ना, एक कायदो ना काय. कोण तरी रातचो हाडटा पुतळो दवरता आनी मागीर खंय तरी दुसरे दीस ताका राजकीय स्वरूप दिलें वयता की ना तो काडलो जाल्यार अमक्या समाजाक राग येतलो, अमक्या समाज अगेन्स्ट जातलो, अमक्या समाजाचो मनीस तो काडपाक येयला. अशा तरेन राजकीय वातावरण थंयसर तापयलें वयता आनी स्वताची पोळी भाजून मागीर कांय राजकीय लोक थंयसर घेतात. हेचेर एक निवेदन काल मुख्यमंत्र्याक दिल्ल्या की सरकारान पॉलिसी डिसिजन घेवचें. म्हाका स्पश्ट हांवें कमिटीक सुद्दां सांगलेलें आहा की कलंगूटच्यान येताना पुतळो सद्याचो पळय आहा तो सायडीक केल्लो आहा. पयलीं जो पुतळो आहलो पळय तो रायट पोजिशनार आहलो. 20 इंटरसेक्शन पळय आहा तेज्या मदीं आहलो स्पॉटाचेर. हांवें कमिटीक सुद्दां सांगलेलें आहा की पयलीं जो आहलो तो सारको आहलो म्हणजे कलंगूटच्यान म्हापसा जेन्ना वयता तेन्ना सारको मदीं सेंटराक दिसतालो. तेन्ना थंयसर तुमी जाता तर जाल्यार तो थंय बसोवपाचो, पयलीं आहलो पळय त्याच जाग्यार बसोवपाचो. आनी जोझफ सिक्वेराचें तेंच म्हणणें आहा की त्या जाग्यार जर तो बसयत पयलीं आहलो पळय थंय आनी हायमास्ट जो येता तो आपलो हायमास्ट जर जायत जाल्यार वरसून शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक सुद्दां 24 म्हणजे रातची लायट पडटली थंयसर. म्हणजे अशा रितीन हो विशय सोंपता. म्हणजे जोझफ सिक्वेराचें कितें सांगता तें सारकें आहलें. खंयचें तेणें सायडीक आपूण बांदपाक परमिशन दिता आनी हें घालें म्हणून आनी आतां घाला तो इलिगली घाला एज अ पब्लीक डिस्टर्बन्स. म्हणल्यार जोझफ सिक्वेरा कितें पळय सांगतालो सायडीक दवरपाक आहलो तिका दवरपाक आपूण सपोर्ट करता म्हणल्यार तें सारकें दवर जोझफाचें. हय पयलींचो जो पळय आहा त्या जाग्यार दवरपाक तेजो स्टँड बरोबर आहा. तूं म्हणटा हें आतां प्रॉब्लम केला तें 100% पॉलिटिकल इशू. पॉलिटिकल सांगलें न्हू राजकारण आहा. राजकारण हें केलां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार.